कारापूर तिस्का वयल्यान सरवण पर्यंत इंटरनल रोड जो वयता ते इंटरनल रोड जे आसा त्या इंटरनल रोडाक वळण आणि धोकादायक असे बारीक रस्ते आसात. त्या रस्त्याचे कलवट आसात आणि काही प्रमाणेन रस्तो बारीक आणि टन असल्या कारणाने अपघाताची शक्यता खूप जाताली. ज्या प्रमाणे लोकांक सुद्धा ह्या बाबतीत पंचायत आणि आमदाराकडे सुद्धा पाठपुरावा केला आणि हे जे रस्ते बारीक आहे इंटरनल आणि जे कलवट जे पोर्तुगीज कालीन जे शाखे जे आसले ते सुद्धा तयार म्हणजे आता मोडपाक जशे आयिल्ले ते सुद्धा एक धोकादायक जाल्ले. सादारण जे खूब वर्सां जाली रे आमकां हांगासर खूब प्रॉब्लेम जातालो आनी हांगासर एक्सिडंट जावन आतां एकटो गेल्लो आहा वलताक आनी तशें प्लस आमचे ते टर्नाक लागून गाडयो भायर सरताले भायर पडलेले आनी खूब जाण पडलेले ते वलताक. आनी हे वलप कितले सरपंच येयले पंच येयले पूण ते अर्देकाचेच काम उरताले. फायली घातल्या अशें म्हणटाले पूण आतां तेजी फायलीचे परिपूर्ण हे जायनासले. पूण हे आमचे हे रस्ते जे बारीक आहा न्हू थंय कन्वर्ट मातसो नॅरो आहा तितून मातसो मोठो करपाचो आनी थंय जास्तीत जास्त एक्सिडंट जावपाचो चड संभव आसता. सारकी भुरगीं चलता स्कुटरी भुरगीं घेवन येता बशी येता बालरथ येता त्या खातीर खूब त्रास. ह्या आर्कात खुबशे एक्सिडंट जाल्ले आसा आनी तो आरूक ऑलरेडी पोंचून फुटलेलो आसा आनी रोड हो खुबूच अशीर आहा. स्कुटरवाल्याचे एक्सिडंट जाल्ले आहा, गोरवां पडलेली आसा, तेंच्यांनी आमकां करून दिवची अशी आमची मागणी आहा तेंचे कडेन. आनी काय ती भायलो एक परकी लोक येयलो गाडी घेवन जाल्यार हांगा तांकां रावपाकूय कांय कळना आनी हें कळना कित्याक तांकां दिसता सरळ रस्तो पूण एकदम हो झोन डेंजर जाल्लो आसा. चलपाची आमी पंचायत मंडळ ताकद थेयता. तशेंच फुडले एक आर्क आसा कोळम लेकाचे ते ऑलरेडी आमदाराच्या सहाय्यतान आमी 5 मीटर एक्सटेंड करून साहेबाची NOC घेतलेली आसा आनी ते म्हाका दिसता एडमिनिस्ट्रेटीव एप्रुवलाक आसा आनी येणाऱ्या काळान कारापूर जे मेजर हे एक्सिडेंटल झोन आसले ते येणाऱ्या काळान स्मूथ फंक्शनींग ऑफ ट्रॅफिक जेणे करून गांवच्या लोकांक त्रास जावचो ना अशें सगळो हो रस्तो आमी येणाऱ्या काळान आमदाराच्या सहकार्यान तुमकां सगळ्यांक गांवा खातीर उपलब्ध करून दितले. हो मुख्य रस्तो जो कारापूर सरवण ह्या पंचायतींतलो आसा आनी ह्या भागात आसलेले हे कलवट जे आधुनीक अशे कलवट जे रिपेर करपाची खूब गरज आसली. अशा रिपेरींग कामाचो आयज नवीन कलवट बांदपाच्या कामाचो शुभारंभ हांगासर जालो. ह्या कामाचे जे काम आहा हे 28 लाखाचे काम आसा आनी 4 मीटर रुंद 6 मीटर रुंद आनी 4 मीटर स्पॅन असो लांब अशा तरेचे हे काम आहा. रोड आहा 4.5 मीटर आसलो जाल्यार ताका पॅरापेड वॉल ना आनी ते कलवटूय बारीक आसा आनी हे रुंद अशा पद्दतीन केला की सेफ्टी कन्सिडर करूनच ह्या कामाचो शुभारंभ जाल्लो. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.